वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी हांव सगळी बरी हा म्हणून हांव बी बरें हा. आनी सगल्यांक थँक्यू. आयज 4000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट जाले म्हागेले. सो थँक्यू सगल्या म्हाजी यूट्यूब फॅमिली, इच एंड एवरीबडी. सगल्यांक देव बरें करूं काळजानसून की म्हाका 4000 फॅमिली हा म्हणून. सो आज जाले 5:30 आनी आतां व्लॉगिंग कॉमेंस करता. आयज 14 मार्च आनी सकाळीं गेलो आमी पणजे. मातशें आतां यूट्यूबाचेर न्हू चेंजीस जालो हाय, कितें तरी सेटींग चेंजीस जालोले हाय. दिसांनी रिसर्चूय कांय करूं ना कशें कितें कांय दिसांनी. त्या दिसांनी मागेले न्हू व्यूज सारके आतां 4000 सबस्क्रायबर्स जाले म्हागे यूट्यूब फॅमिली मेंबर. पूण म्हाका व्यूज येता तेन्ना 500, 600, 700 मॅक्सिमम व्यूज येताय. आनी सबस्क्रायबर्स हाय मागेले. मागीर ऑल रावंडर चॅनल न्हू, सगळे पर्टिक्युलर एकू म्हणून जेवणाचो न्हू, व्लॉगिंगाचो न्हू. सो हांव सगळें दाखयता म्हाज्या चॅनलार. आतां एवरी डे व्लॉगिंगाचें कितें म्हूण दाखयतलें, पॉसिबल ते टिना न्हू सोद्दां भोंवोंक वचपाक, सोद्दां कितें दाखोवपाक. ताका लागून जेवणाचें बी हांव दाखयता आनी म्हाका रिक्वेस्ट करता यूट्यूब फॅमिली मेंबर, तेंगेले बी दाखयता. सो म्हाजे व्यूज सारके लेस जाला. सो सर्च करताले व्यूज कित्या लेस जाला, कितें कात तें. सो सर्च केल्या उपरांत 2 दिसा रिसर्च केल्या उपरांत म्हाका कळलें कितें तरी चेंजीस करूंक जाय सेटिंग्सांनी. आनी हांवें ट्राय केलें मोबायलाचेर करपाक, बट मोबायलाचेर ते सेटींग चेंजीस करूंक मेळना जायना जालें. सो कितें करतलें, एक दीस केलें आनी म्हाका अशें सर्च केल्या तेजेर कळ्ळें की 24 hours लागता सेटींग चेंज जावपाक. सो हांवें 24 hours रावलें आनी परतून वचून चोयलें बाय स्टुडियोचेर की सेटींग चेंजीस जावंक ना म्हागेलें. सो सेटींग चेंजीस जावंक ना म्हणून आयज आमी पणजे गेलोलीं सकाळीं कॅफेन. सो थिंग गेले आनी थिंगा मागीर हांवें कॅफेन वचून सेटींग चेंजीस केल्या. आनी ते हांव तुमकां सेटींग चेंजीस कितें केल्या ते येता विडियोजीन मागीर सांगतलें. इफ ते म्हाज्या चॅनलाचेर एप्लिकेट जाल्यार व्यूज चेंज कितें तरी तें सेटींग जालें तें करूंकूच जाय सगल्यांनी, जाल्यार हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके, ना कमेंट मारनाका तुवें सेटिंग्स केले आनी आमकां सांगोना कशी सेटिंग्स करपाचें कितें तें. सो तें हांवें जस्ट स्टार्ट केलां, कित्याक म्हाकाय खबर ना तें मागीर केलें आनी कितें वयर सकयल जालें जाल्यार म्हाका नाका दुसऱ्यांचें कितें जालोलें. सो आमी ते कामा लागून पणजे गेलोलीं. ओके, आनी तें जायलें सारकें बरे भाशेन बसलें जाल्यार हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके, आनी कमेंट अशें करूची म्हणून पयलीं सांगत आमकां सांगा, हांव सांगतलें. हांव अशें कांय लिपोनस करपाना. ओके, रादर तें यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर बी पेज ओपन केलें हांवें, लायफ स्टोरी बाय ब्लेज गोवन गर्ल म्हणून. सो तेजेरूय हांव यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर विडियोज घालूना आजून, पूण तेजेर हांव मागीर स्लोली घालता. इफ तुमकां फेसबूक ओपन करपा जाय, फेसबुकाचेर पेज खंय ओपन करपा जाय, रिलेटेड ते बी विडियोज जाय न्हू जाल्यार म्हाका सांगा. हांव ह्या चॅनलाचेर ऑल रावंड चॅनल मागेलें, तेंचेर सगळे तुमकां विडियोज हाडटले रिलेटेड टू पासवर्ड चेंज ऑफ द मोबायल बी, कितें कॅमेरा सेटिंग्स, कितें कॅमेरा कशें युजार करूं, इंस्टाग्राम कशें युजार करूंक जाय, तें सगळें तुमकां कितें जाय रिलेटेड आहलें कितें क्वेरीज बी हाय न्हू जाल्यार तुमी म्हाका सांगा, कमेंट मारा. हांव तुमकां शिवोली तो हाडटलें. केन्ना हाडटो तें प्रॉमीस करना, पूण हांव हाडटलें टायम मेळटा तशें हाडटलें. ओके, आनी आतां वयता गोवा वेल्या बाजारान, कितें काम आहा. हांव आनी मॅफी वयता. बाबा रावलोलें हांव, मागीर बाबा आजून हेडोंक गेलो आहा, आजून येवंक ना. तो आतां केन्ना येतो कितल्या येतो तो खबर ना, ताका लागून ताका आनी आतां रावनाय. हांव आनी मॅफी येता वचोन येताय. ओके, मागीर तुमकां मेळटा. गायज हांव रेडी जालें, कानांतली बॅगांय घालना. कोदेल आहा तेशी कोदेल सोडून हिंग बोहला मोटें. मिश्रू 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 सेकेंड दी गो बेगीन दी. सारको सेकेंड दी. सारको दी. हां, गुड गर्ल मिस्टी गर्ल. जाल्यार तुवें गार्डन दाखोवना म्हणून हें इतलें गार्डन मागेलें. ओके, हें इतलें न्ही व्हडलें गार्डन ना मागेलें, इतलें केलें तें आतां हांवें स्टार्ट गार्डन मागेलें रोजेरी सगळें. तुमी चोयल न्हू मागे गार्डन धाकटुलें, व्हडलें अशें कांय ना. आतां स्टार्ट केलां स्लोली कोत्तो तेका व्हडलें गार्डन आतां धाकटें स्टार्ट केलां. सो कमेंट येयलो, 2 कमेंट्स येयलोले, तुवें गार्डन दाखोवना व्हडलें कांय गार्डन ना, हेंच गार्डन मागेलें. Hi guys. Baba, hi guys. Good. Hi guys, coming guys. You talk. Hi guys,
मैं फिर सरगुशो मेकी दादा अशें पिजन सो गायज आमी अलगा असो नेले आणि ते कोरोना तो रागार बाजी आपण हाय गायस कोथुई हाय गायस शी हाय गायस शी हाव यू शी हाव योर हा शी मेरे ABCD and what why you went morning you tell Mother Mary you went scooter you went you told you I went in the scooter you told tell I went in the scooter tell guys I went in the scooter in the morning Kai was not there she Kai got boo-boo she Kai boo-boo कार तेजे बुबू जाला ते सदलो नो सर्विसिंग धाडलो दिलो नो सो तेगे गाडी बुबू जाला कार बुबू या कार बुबू became so car when doctor place to make कुछ ने बाबा कुछ या कार कुछ आडली गाडी पण ते खबर ना आल्या म्हणून आणि ते आता कुछ करून गेला या डॉक्टर हाऊस गेले कुछ करून गाडी तेची कार कार इज देयर सो आयज पोरजी गेलो नो ते स्कूटर इनो येलो तेका सो ते खबर ना standing up no standing up stand here only tell something tell मरे पोया पट्टो जाणानो गाडी आडोकू ना म्हणून कित्याक सकाळ पणजी गेलोली न्हू सो तेका येलोलो आनी आमी स्कुटरीनू गेलोली तेका तो सांगत तुमकां गाडी ना आतां हेल्मेट घालता आतां वयतली तो पणजी हे भाजले स्नॅक्स आतांचे बॅक कॅमेरा दाखयता आता बापा नावयला हांव नावला आनी चिप्स केलो ते हायलायट आतां फ्रीज जाला आनी आतां हांव तुमकां न्हू ह्या व्लॉगाचेर एक रेसिपी शेअर करतलें ही रेसिपी न्हू इवनिंग स्नॅक्साक यूज केलोली आतां सांजचे च्यायेक केलोली देडीन पालक आनी ओनियनाचे भजे ओके भजे केलोले पालकाचे इवनिंग स्नॅक्स केलोले पालक पकोडास सो तुमकां रेसिपी शेअर करता देडी केली पकोडाची सो घराकून तुम्ही ट्राय करा आनी मागीर आमकां सांगा या कमेंटान येवन तुमकां कशी लागवली ती घराकून कराया आनी पकोडा करता आमी पालक ओनियन पकोडा पालक कांदो ग्रीन चिली रेड चिली पावडर सॉल्ट बेसन आनी मैदा आनी तेल दोनूच ग्रीन चिली घातले 8 कांदे एक बंच पालक एकूच कुलर हे पालक दोन्ही कितें म्हणटा ते सगळे हितून घातल्या कांद्या बरोबर मिक्स करता ते आनी मैदा मातशें उदक वापरपाचें घालून तो दवरपाचें अर्देवट सॉफ्ट जावपाक जाय दूद
करून काडपाचें मागीर कंप्लीट जालें की मागीर परतें डबल करपाचें. दोन करून काडले की आतां परतें घालपाचें. तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली सो ती रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंटान सांगा आनी घरा कोण तुमी कोरा रेसिपी आनी म्हाका मागीर फीडबॅक दियाय. ओके, सो इफ तुमकां रेसिपी बहुत दिसतली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करूं विसरू नाका. आनी ही रेसिपी न्हू म्हाका कोणे तरी म्हणलोलें कमेंट मारलो म्हाका इवनींग स्नॅक्स कितें दाखय म्हणून. सो तेगे नांव हांवें न्हू बरोवन दवरलो हा. सो हांव तुगे नांव घेयना, सो सॉरी. नेक्स्ट टायम हांव तुगे नांव घेता. स्पेशली इवनींग स्नॅक्स आनी हाडटलें. ओके, कमी इवनींग स्नॅक्स हाडटलें न्हू तेन्ना तुगे नांव घेतलें. ओके, सो सॉरी फॉर दॅट. कित्याक आतां बाबा घेवन भोंवल्यान आतां एडिटींग कोत्ता आनी व्हिडिओ मागीर सेटींग करून दवरता हांव. मॉर्निंग आनी 8 अपलोड कोत्ता. आतां टायमींग सेट केला हांवें 8 सुमार अपलोड कोत्ता. पूण हांव सगळें 8 उठोना अपलोड करपाक. युट्यूबाचेर आतां अपलोड करता आनी टायम सेट करून दवरता. ते ऑटोमॅटीक मागीर 8 सुमार तुमकां मेळटा तो मागीर ऑनलायन वयता तो. सद्या ऑफलायनूच रावता तो. ऑनलायन हें कोता सेट कोता आनी दवरता. तेका लागून आतां कोत्ता बसून सगळें. ओके, नेक्स्ट टायम तुगे शिवोली नांव घेतलें. कोण मागलो ती रेसिपी मागेली स्नॅक्साची रेसिपीज आनी भरपूर हाडटो तुमकां. वन बाय वन इफ रादर दिसांनी कोणाक कसली रेसिपी जाय जाल्यार कमेंटान सांगा. हांव शिवोली सगळ्यांची रेसिपीज हाडटलें स्लोली बाय स्लोली. ओके, टील देन बाय गायज, सी यू नेक्स्ट व्लॉग.